बीजेपीचो गोंय प्रभारी सिटी रवी गोंयांत मेळो दिगंबर आले शहर जी8 सुत्रां सांगता नव्या दोगांक सुवात करूंक दक्षिणेतल्या दोगा मंत्र्यांक पक्षादेशाचे शिनाल. मीन उत्खननाचो पैसो कंपन्यांकडच्यान वाशील करचो म्हूण घाल्ली याचिका गोवा फाउंडेशनान घेतली फाटी. सुप्रीम कोर्टान सगळी वसुली करूंक केन्नाच सांगूंक ना, एजी उलयलो. मोपा सुरू जातकीच दोन्ही विमानतळाक सुरवातीक एअरलायन्स लोकांचो रिस्पॉन्स आणि मार्केटातल्या सर्तीक लागून ताण. पॅसेंजरांक वाडीव तिकेट. इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचो रिपोर्ट. कुलवाये जेलीत नायजेरियन अंडर ट्रायल बायलेची असिस्टंट मॅट्रनीक मार बडय. जयश्री म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलात 3 वर्सां फाटीं जयश्रीक अशीच केल्ली मार बडय. नैऋत्य मान्सूनाक परतीचे वेध. 70 पेडणे बार्देशाक काडले जोडून. वेधशाळेचो 2 दीस येलो अलर्ट. रस्त्यार आंगणांनी घरादारांनी उदक. अंदमान निकोबाराचे उत्तरेक आणि लागसारच्या वाठारात 18 ऑक्टोबराक वादळी सर्क्युलेशन. भारतीय हवामान खात्याची शिटकावणी. एकाच ॲपान टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न सुटू येता. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासान घेऊन निर्णय घेवचो पडटलो. मायकल म्हणटा मुख्यमंत्री मंत्र्याचे बसकेत टॅक्सीवाल्यांक मान्य तेच. टायट गिरायकांक घरा सोडपाचे जाल्यार बारवाल्यांचे दिवाळे. आमदार मंत्री रवीची टोलेबाजी. कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान खंय 100 रुपयांचे गिरायक, हजाराची टॅक्सी. बांबोळे हॉटेल ग्रँड हयाताचो कांय भाग ओडोवंक गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिका हायकोर्टान मारली भायर. बांदकाम आदल्या नेमा प्रमाण कोर्टान केले स्पश्ट. एनजीओ एक्टिव्हिस्ट नवे जेटी धोरणा आड. पर्यटन भवना कडेन गोवा टुरिझमाचे प्रस्तावित धोरणाचो निषेध. पर्यटन मंत्री म्हणटा दिशाभूल करूंक चल्ला विरोधा खातीर विरोध. देशात कोविडाच्यो नव्यो 2678 केशी. 26,000 एक्टिव्ह केशी. गोंयांत नव्यो 21 केशी. एक्टिव्ह केशी 145. भारताच्या तरणाट्यांक ड्रग्साचे व्यसनाधीन करपाचो पाकिस्तानाचो कट. ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या व्यसनाकडच्यान तरणाट्यांनी पयस रावचे. विर्नोड्या कॉलेजीत पुलिसांची ड्रग्स जागृताय. आंबावले केप्यां 2 ट्रकांचो हेड ऑन ॲक्सिडेंट. धपक्या सरची एक ट्रक शेतांत. 2 लायटीचे खांबे आडवे. दोन्ही ट्रकांचे ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. कारवाराक कैगाव अणु ऊर्जा प्रकल्प विस्ताराक एनजीटीचो धपको. 5व्या आणि 6व्या युनिट विस्ताराचो पर्यावरणीय दाखलो रद्द. पर्यावरणीय परिणामाचो परत अभ्यास. कदंबा वाटेर बंद पडपाचे चालूच. म्हापशा दिवचल मार्गावयली बस मुयड्या पडली बंद. गियर बॉक्स डाऊन. गोवा स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचो अध्यक्ष जोकी झेवियर पिंटो संवसाराक अंतरले. पिंटो रावपी ओल्डोंचो आज सांजे निमाणे संस्कार. दीनदयाळ आरोग्य विमो येवजणेची लाभार्थींक भरपाई मर्यादा वाडोवपाचो सरकाराचो विचार. आनीकूय खासगी इस्पितळांक आस्पावीत करपाचो विचार. मुख्यमंत्री उलयलो. दूधसागर धबधब्यार 40 टुरिस्टांक केले रेस्क्यू. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान लोखणाचो क्रॉसिंग पूल करतलो. दृष्टी लायफगार्डान सगळ्यांक केले साल्वार. हिमाचल प्रदेशात 12 नोव्हेंबराक विधानसभा वेंचणूक. 8 डिसेंबराक मतदान. वेंचणूक आयोगान केली घोषणा. गुजरात वेंचणुकांची घोषणा रोखडीच.
वर्ल्ड कपात भारताचे टीमीत सिनियर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमीचा आस्पाव. मोहम्मद सिराज आणि शार्दुल ठाकूर बॅकअपाक. दीपक चहर दुखापतीक लागून भायर.